दिवचलचो फामाद उत्सव म्हळ्यार श्री शांतादुर्गा देवीचो वर्सुकी नवो सोमार 18 डिसेंबराक जातलो। सांजेच्या 7 वरांचेर देवीची पालखेन भोवणी जातली। उपरांत रातची संगीत कार्यावळी जातली, जातून दिवचलचे तशेंच मुंबई सावन कांय कलाकार आपले कलेचे प्रदर्शन करपाक येतले। भाविकांचो आणि देवस्थानाच्या वांगड्यांचो पुराय सहकार्य लाभला। सगळ्या भाविकांनी आशीर्वाद घेवपाक मुजरत येवचे अशें देवस्थानाचो सचिव राजन कडकडेन पत्रकार परिशदे वेळार मागला। पळयात पुराय बातमी। दिवचलीचो प्रसिद्ध नवो सोमार येता ते 18 तारखेक साजरो जातलो आणि हेजी कल्पना सगळ्यांकूच आसात। ह्या कार्यक्रमाक प्रसिद्ध गायक म्हणून आमकां भाग्येश मराठी जे राम मराठीचे नातू आसा ते येतले। त्यानंतर श्रुती मराठी गायिका मुंबईची ती आसतली आणि तबला वाजोवपाक श्री प्रणव गुरव व संवादिनी वरद सोनी आसतली। त्याचप्रमाणे दुसरी जी बैठक आसा आमची ती बैठक गुरुफंड ट्रस्ट भायलीपेट हांगा जातली। ह्या वेळार प्रसिद्ध युवा गायक आणि झी मराठी सारेगम फेम गणेश मिस्त्री हे गायक म्हणून येतले आणि आमचे बिचोलचे उदयनमुख कलाकार अंशिका नाईक हांचे गायन जातले। त्याचप्रमाणे पालखी मिरवणूक मंदिरांसून 7 सुरू जातली आणि ती खास मंडप उबारलेलो आसतलो लक्ष्मीनारायण देवालया कडेन। त्या मंडपान 10 वाजेपर्यंत लोकांच्या भाविकांच्या दर्शना खातीर उपलब्ध आसतली आणि त्यानंतर 10 वाजता बँड पथकासह श्रीची पालखीची मिरवणूक सुरू जातली आणि ताच्या पयलीं थंय ल्हान भुरग्यांचो गायनाचोय कार्यक्रम जातलो आणि पालखी आतिलपेट, सोनारपेट, भायलीपेट ह्या मार्गांसून वडा कडेपर्यंत वतली। वडेश्वराक कडसून आमी परत माघारी येतले तेन्ना सुंदरपेट मार्गे परत मंदिरान येतली। हे सादारणसो आमकां 10 सुरू केल्यानंतर मिरवणुकीक दुसरे दिसा 2:30 ते 3 पालखी परत मंदिरान येता। येदो व्हडलो उत्सव यशस्वी करपा खातीर आयज आमच्या वाड्या वयले सगळे भुरगे हिरिरीन काम करतात आणि सांगपाक चड आनंद जाता की भायली पेट आणि भितरली पेट आणि बाकीचे पेटी हाजो हे न धरता ह्या उत्सवाक सगळ्यांचो मोठ्या प्रमाणात सहकार्य असता आणि सगळ्यान महत्वाचे म्हटल्यार ह्या आमच्या कार्यक्रमाक कला व संस्कृती संचालनान आमकां मदत करता आणि तांच्या ह्या पत्रकार माध्यमांसून पत्रकार परिषद माध्यमांसून मनापासून धन्यवाद म्हणटा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गावकर आणि सानिका नागवेकर।